जुआंक केल्ले उगडापण. अध्याय 8. सातवी मोर आणि भांगाराचे दुंपावणे. उपरांत शेळयेन सातवी मोर फोडताना चडून अर्धो घंटोभर सर्गार सगळ्यांनी निशब्द झालो. तेन्ना देवासमोर उबे असलेले 7 देवदूत हांवें पळयले. तांचे कडेन 7 तुतुर्यो दिल्ल्यो. दुसरो एक देवदूत भांगाराचे दुंपावणे घेवन भितर आयलो आनी वेदीचे बगलेक उबो रावलो. सिंहासना मुखार आसलेले भांगाराचे वेदीचेर भक्तांच्या मागण्या सवे भेटोवचे खातीर जायतो दुंप ताका दिलो. देवदूताच्या हातांतलो दुंप हुलफायतना ताचो परमळाचो धुंवर भक्तांच्या मागण्या बराबर देवा हुजीर वयर चडलो. तवळ देवदूतान दुंपावणे घेवन तातूंत वेदी वयली उज्याची केंडां भरली आनी ते दुंपावणे काडून भुमीचेर उडयले. तक्षण कठीण गडगडे जाले आनी जगलांनी मारली आनी भुंय सगळी कांपली. तुतुर्यो. तवळ 7 तुतुर्यो घेवन आसलेले देवदूत त्यो वाजोवंक तयार जाले. पयल्या देवदूतान आपली तुतुरी वाजयतना खरे आनी रगत भरशिल्लो उज्याचो पावस भुमीचेर पडोवंक लागलो. भुमीचो तिनांत एक वांटो भस्मोन गेलो. तशेंच रुखा झाडांचो तिनांत एक वांटो हुलपालो आनी 5वे तण सगळें करपोन काळें जालें. दुसऱ्या देवदूतान आपली तुतुरी वाजयतना उज्यान हुलपूनचो व्हड एक पर्वतच जाल्ले बरी आसलेली एक वस्त दर्यांत उडयली. दर्याचो तिनांतलो एक वांटो रगत जालो. तांतल्या जिवियांचो तिनांत एक वांटो नास जालो. दर्यांतली तिनांत एक वांटो तारवां फुटोन बुडली. तिसऱ्या देवदूतान तुतुरी वाजयतना एक व्हडलें नखेत्र सुडी बरी पेटोवन अंतराळा तावन कोसळ्ळें आनी न्हंयच्या तिसऱ्या वांट्यार आनी उदका झरीचेर पडलें. त्या नखेत्राचें नांव कोडसाण. उदकाचो तिनांत एक वांटो कोडो जालो. जायतो लोक कोडो जाल्ले उदक पियेवन मेलो. चवथ्या दुतान तुतुरी वाजयतना सुर्याच्या तिनांत एक वांट्याक, संद्रेमाच्या तिनांत एक वांट्याक आनी नखेत्रांच्या तिनांत एक वांट्याक कठीण मार बसलो आनी हांचो सकडांचो तिनांत एक वांटो काळोखान भरलो. हाचे वरवीं दिसाच्या तिनांत एक वांट्याक तशेंच रातीच्या तिनांत एक वांट्याक उजवाडच ना जालो. आनी हांव पळयत आसतना आकाशाचे उंचायेर उबो नासलेल्या एक गारुडाचो ताळो म्हाका आयकलो. तो व्हडल्यान भोब मारतलो, हाय 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 संवसारांत जियेतेल्यांक. कसली जावंक पावतली गत तांची बाकीचे तेग देवदूत आपल्यो तुतुर्यो वाजयतना. आमेन.